जाहीर प्रचाराच्या निमण्या दिसा आयतारा मगोन फोंड्या पदयात्रा दवरल्या। आमदार सुदीन ढवळीकराच्या फुडारपणान पदयात्रा जातली। वारखण्या मारुतीच्या देवळाकडच्यान यात्रा सुरू जावन बस स्टँडा वयल्यान आग्यार ग्राउंडा मेरेन वतली। येता त्या आयतारा 21 तारखेक सकाळी 9:30 आमी फोंड्या मोगो पक्षाची पदयात्रा काडटले। श्री सुदीन ढवळीकर सर आणि म्हाका दिसता मिनिमम एक 5,000 मोगोचे कार्यकर्ते हे हनुमान देवळा कडल्यान जमा जावन थंयच्यान बाळगणेच्यान थंयच्यान आमी फुडें सरतले ते झरेश्वर देवळा कडेन, थंयच्यान बाजारांतल्यान जयंत कामत हॉस्पिटलाचो रोड धरून आमी आग्यार ग्राउंडा पर्यंत वतले आनी आमची थंय पदयात्रा सोंपयतले। सो हे सगळ्यांक मोगो कार्यकर्त्यांक एक तरेचें इन्विटेशन की तुमी येवचें। जो कितें अत्याचार मोगो पक्षाचेर जाल्लो आसा त्या बद्दल श्री सुदीन ढवळीकर सराची ही सभा आसतली आनी ही सभा मोठी गडगड्याच्यान मोठी तरेन आमी ही सभा करपाक जाय आनी आमच्या लिडराक रावपाक जाय हें इन्विटेशन दिवपाक हे प्रेस घेतिल्लें आसा। उपरांत सभा थंय जातली मागीर ग्राउंडार? ना पदयात्रा जातली सगळी। सभा ना सभा ना, कंप्लीट पदयात्रा। वारखण्या हनुमान देवळा कडल्यान मारुती देवळा कडल्यान थंयच्यान 9:30 सुरवात करतले, थंयच्यान झरेश्वर देवळा कडल्यान वतले, थंयच्यान आमी बाजारांत वतले, बाजारांतल्यान आमी जयंत कामत हॉस्पिटला कडल्यान आमी शांतीनगर स्ट्रेट देवची काडटले, थंयच्यान आमी कंप्लीट आग्यार ग्राउंडा पर्यंत वतले आनी थंय मागीर आमकां सर 2 उतरां सांगतले। हो अन्याय हो सगळ्यांक खबर आसा। आमचे आमदार कशे फारावले, सराक कशा तरेन अपमान केला आनी ह्या दिसांनी जे कितें उलोवणे जाल्ल्या BJP स्टेट लिडर्स आनी सेंट्रल लिडर्सा कडल्यान ताचो आमी सारको निशेध करता आनी त्या खातीर आतां ताकद जाल्ली आसा की बाबा सगळे मोगो कार्यकर्ते समस्त गोंयचे एक येवन मोगो पक्ष कसो बळकट करतले आनी मोगो पक्ष आतां ही गोश्टी ऐकून घेवचे ना ह्या बद्दल ही पदयात्रा आसा।